चालू किया रे झाले रेडी फाटी वाटला नको सगळ्या फाटी होता ना काय माहिती काय दिसता घेऊन राहता अनेक फॅक्टरी वंदे वंदे चाय गरम भजी गरम चाय गरम भजी गरम एक दो कांग्रेस को फेंक दो 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 भारत माता की जय वंदे मातरम चाय गरम भजी गरम कांग्रेस बेशरम चाय गरम भजी गरम राहुल बेशरम भारत माता की जय वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे मातरम नमस्कार तर आयज आमी गोवा भाजपतर्फे हांगा जमलेले आसा जो कालचो इन्सिडंट जो राज्यसभेन घडलो जो राज्यसभेचो अध्यक्ष आणि देशाचो वायस प्रेसिडेंट माननीय जगदीश धनखडजी हेचेर जे प्रमाणे जे ऑपोजिशनान वाईट दृष्टिकोनान आपले एक व्यक्तव्य आणि आपले विचार जे व्यक्त केले आणि तितून जो आपणाक स्वता उच्च लिडर म्हणणारो राहुल गांधी यांच्यानी हो जो ट्वीट केलो हेका आमी सबंद देशाचेर निषेध करता आणि तेच विचार व्यक्त करपा खातीर आमी हांगा जमलेले आसा तितले तेतून जे आमचे भाजपचे खासदार आसा तेंच्यांनी शिस्तबद्ध एक वर त्या हावजान उबे रावन जे कामकाज आसा ते बऱ्या प्रमाणान फुडें येयले म्हण आमी तेंचे अभिनंदन करता आणि राहुल गांधीचो निषेध करता अशा वेळाचेर आमच्या गोंय राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बामू नाईक तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी आपले विचार व्यक्त करचे भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम एक दो कांग्रेस को फेंक दो एक दो कांग्रेस को फेंक दो कांग्रेस मुर्दाबाद 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 कांग्रेस मुर्दाबाद चाय गरम भजी गरम कांग्रेस बेशरम चाय गरम भजी गरम कांग्रेस बेशरम आयज काँग्रेसचो निषेध करपाक आमी हांगा सगळे जमिल्ले आसा आणि एक निषेध करतानाच आमी चाय गरम भजी गरम काँग्रेस बेशरम राहुल गांधी बेशरम म्हणटा ते कित्याक लागून ते सगळे ताणें आपले तरेन प्रूव केल्ले आसा आयज ह्या निषेध समारंभाक आनी ह्या प्रोग्रामाक आनी राहुल गांधीचो पुतळो जळोवपाच्या ह्या कार्यक्रमाक हांगा आसात आमचे सर्वांनी मदत
महिला मोर्चा आरती बांदोडकर, युवा मोर्चाचे आमचे सगळे मांजरेकर, सगळे दावणदार, दयानंद सोपटे आणि आमचे फॅमिली सगळे भाजपाचे कार्यकर्ते हो कार्यक्रम आम्ही आज हांगाय करतात. तसोच 5 वरांचेर उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय हांगाय बी आमी करतले. एक काँग्रेस पक्ष जो दिग्विजय सिंग आपल्या उतरांनी म्हणटात ताका 138 वर्सां जाली. असो हो काँग्रेस पक्ष इतली वर्सां आसा म्हटल्यार तांकां आयज पसून ह्या काँग्रेस पक्षाची घसरण लागल्या ताचें मुख्य जर कारण आसा जाल्यार तांगेलें सगळें आचरण आनी वागणें. ह्या काँग्रेसीन सदांच एपीजमेंट केलें आनी एपीजमेंटाच्या नादान हो काँग्रेस पक्ष एका वेळाचेर जो इतलो 400-450 सिटां कडेन पाविल्लो तो आयज सामको संपूर्ण काबार जावपाक लागला आनी काँग्रेस मुक्त भारत जाता. भारताचे राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराष्ट्रपती बाब जगदीश धनखडजी हांकां ज्या तरेन तांकां हिणसायलो, ज्या तरेन राज्यसभेत तांची कामगिरी आसा त्या कामगिरीक दुर्लक्ष करून इतली सुंदररित्यान कामगिरी हाचो कामकाज हाताळपाचो तांचो अनुभव, तांचें वागणें हें सगळ्याक काळजाक हात घालता. अशा जगदीश धनखडाक ज्या वेळाचेर नियमानुसार बाकीच्या खासदारांचेर कारवाई केली गेली त्या वेळाचेर काँग्रेसच्या अनेक लोकांक निलंबीत केले गेले, सस्पेंड केले गेले, ते भायर थंय बसले. त्या वेळाचेर भायर जेन्ना ते बशिल्ले थंय येदे व्हडले मान आशिल्ले, पदाक येदी प्रतिश्ठा आशिल्ले अशे ह्या राज्यसभेचे आमचे अध्यक्ष हांचो तृणमूल काँग्रेसचे खासदार जे आसात कल्याण बॅनर्जी हे थंय रावता आनी तांकां तांचें विद्रुपीकरण म्हणजे नाटकी कलेच्या हातूंत मिमिक्रीपणां करपाक लागले. हें तांकां खरें म्हणल्यार निवडून आयिल्ले हांकां काही नॉर्म्स आसता, काही पदाक त्या प्रतिश्ठा आसा हें तांकां खबर आसा. तरी आसतना तांच्यांनी तांकां ज्या तरेन अपमानीत केला, ज्या तरेन तांची मिमिक्री करताले त्या वेळाचेर सगळ्यांत वायट गजाल म्हटल्यार जाका ह्या पप्पूक जे काँग्रेस ताका हाजो उमेदवार म्हणटात आनी भारताचो पंतप्रधानाचो हे म्हणटात अशा मनशान थंय आपल्या हाजेर कॅमेराचेर व्हिडिओ कॅमेराचेर ते शुटींग चालू दवरिल्लें. खरेखरच लज्जास्पद गोश्ट. ज्या वेळाचेर अशें हें कृत्य चलतालें त्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार काँग्रेसच्या ह्या राहुल गांधी उर्फ ताका पप्पू म्हणटात, जाका खरेंच म्हणजे चायल्डीश नेचराचो, ताका खरें म्हटल्यार एक कोणी तरी बुद्धी दिवपाक जाय आशिल्ली की तूं थंय वचून थांबय म्हणून. हें करता तें बरोबर न्ही, ह्या त्या पद प्रतिश्ठेक अपमान म्हणून. आनी तरी हें करता आसतना तो आपूण वयल्यान तोंड घेवन सांगता की आपल्यान आपल्या कॅमेराचेर शूट केल्लें म्हणून. म्हणजे कोण तरी खंय तरी एक वायट कृत्य करता ताका ताजें शूटिंग करप आनी ताका तातूं पासून परावृत्त करप ना, हें तर केन्नाच लिडराक कशेंच सोबना. लिडर जर तें आसा हें जें करता तें चुकीचें आसा तें तुवें तें बंद करपाक जाय. आज पासून हेंच चलत आसा. आमचे माननीय नरेंद्र मोदी फाटले 20 वर्सां अपमान भोगत आसा. परत तांकां ह्युमिलेट करप, तांकां खंयचे जातीचेर किंवा आनी खंयच्या हाजेर तांकां टोमणे मारप हें काँग्रेस पक्ष करीत आसा. हें खरें म्हटल्यार भारताच्या दृश्टीन आमकां खरें म्हळ्यार एक खरें म्हळ्यार लज्जास्पद हें. कारण एका पदाक आमी मान दिवपाक जाय, एका प्रतिश्ठेक मान दिवपाक जाय. उपराष्ट्रपती ज्या जाग्यार आसा ते ओबीसी समाजांतल्यान आयिल्ले आसा, जाट समुदायाचे आसात. तांणी म्हटलें आपण शेतकरी वर्गांतल्यान आयिल्लो आसा, शेतकरी समाजाचें प्रतिनिधित्व करता. सगळे समाजाक प्रतिनिधित्व दिवपाचें जर काम जर आयज पर्यंत जर कोणें केल्लें आसा तर भारतीय जनता पार्टीन केल्लें आसा. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीचोय मोदीजींचोय तांच्यांनी उपमर्द तांकां ह्युमिलेट करप, तांकां कितें म्हणप हें सगळें काँग्रेसीन फाटल्या वेळाचेर केलां. द्रौपदी मुर्मू सारक्या माननीय आमची जी राष्ट्रपती जी आसा तांकांय तांच्या हाज्या वयल्यान जात समाज आनी बाकीच्या हाज्या वयल्यान तांच्यांनी हिणसायल्लो आसा. हो एक सिंगलच इन्सिडंट न्ही, काँग्रेसच्या ह्या रक्तानूच आसा. समाजाक जातीक बाकीच्या तांकां एपीजमेंट करप आनी सगळ्यांचो उपमर्द करप, तांकां ह्युमिलेट करप. आनी म्हणून आयज आमी हांगा राहुल गांधीच्या ह्या सगळ्या कृतीचो निशेध करीत आसा. काँग्रेस पक्षाक ऑलरेडी लोकांनी समज दिल्ली आसा, शिकयल्लें आसा. मध्य प्रदेश आसतले किंवा राजस्थान आसतले, छत्तीसगड आसतले, थंयच्यान नानपेट करून उडयल्ली आसा. आनी आतां वेळ आयल्लो आसा अशें ह्या जांकां मॉरल्स ना, एथिक्स ना आनी अशें
कांयच म्हणजे समाजाचें कांयच पडून वचूना अशें ह्या राहुल गांधीक योग्य तो जागो दाखोवपाक लागून हे सगळे कार्यकर्ते संपूर्ण भारतभर हो आज आमचो निशेधाचो कार्यक्रम आसा तो करतात आणि ह्याच निमतान आमी परतून एकदां ते चाय गरम भजी गरम राहुल गांधी बेशरम आसा हें उतर ताणें खरें करून दाखयल्लें आसा त्या बेशरम राहुल गांधीचो निशेध करता दोन करता भारतीय जनता पार्टीचा बोलो बोलो भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय चाय गरम भजी गरम राहुल गांधी बेशरम चाय गरम भजी गरम राहुल गांधी बेशरम एक दो कांग्रेस को एक दो भारत माता की जय आयज जशें आयज आमच्या राज्य कार्यकारिणी आमचो सचिव महासचिव बाब दामू नायकान विचारचे निशेधाचे समोर हाडले तेकाच त्या विचाराक फुडें व्हरोन समारोप करपाक आमच्या गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री बाब रवण फडे हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी आपले विचार व्यक्त करचे एक मिनट मैं क्या कहता हूँ हमारा लीडर कैसा हो नरेंद्र मोदी जैसा हो हमारा लीडर कैसा हो नरेंद्र मोदी जैसा हो आज आम्ही दामू नायकान सगळे आज आपले विचार जेन्ना मांडल्यात सगळ्यांतर्फे हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे मित्र तशेंच पर्यावरणाचे मंत्री बाब आलेख सिकेर आमचे बाब दामू नायक महिला अध्यक्ष बाब आरती बाय आरती आमचे सगळे हांगा जमिल्ले जेटी अध्यक्ष बाब सिद्धेश हे जमिल्ले हांगा सगळे भारतीय जनता पार्टीचे वेगळे वेगळे पदाधिकारी उपस्थित हांगा कार्यकर्ते भाव आनी भयणी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पत्रकार भाव आनी भयणी एक मनीस देशाक फुडें व्हरता 60 वर्सांची गजाल जाली ना ती 2014 मागीर आमी पळयत आसात आज आमी छाती फुडें काडून चलतात भायले देश आमकां पळयता आसतना भारतीय नागरीक म्हणून पळोवपाची दृश्टी चेंज जाल्या आणि जे कायदे दुरुस्ती जाय आशिल्ले ते जम्मू काश्मीरच्या कन्याकुमारी पर्यंत जे आज खरे गरजेक आशिल्ले फुडल्या पिढीक बरे आशिल्ले ते विचार घेवन आज आमचे प्रधानमंत्री फुडें पावलां काडीत आसात आणि आमी आमची जबाबदारी आमकां कितें जमता ते फूल जाल्यार पाकळी म्हणून आमी वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी आमची कामां करतात एक लिडर भारत देशाक वयर व्हरता आणि ताका ऑपोज करपाक ऑपोजिशन म्हणून तयार जाता INDIA ते खंयच्यान सुरू जालें म्हाका खबर ना पूण END जातलें INDIA हे 100% गॅरंटी आसा INDIA END आणि हे मध्य प्रदेश जावं राजस्थान जावं छत्तीसगड जावं ह्या रिजल्टाच्यान दिश्टी पडलें पार्लमेंट नाल्यार असेंब्ली कित्याक आसता विशय जे आमचे राज्यान आसता ते उलोवपाचो फोरम असेंब्ली आसता बाय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि तशेंच इम्पॉर्टंट बिल रिफॉर्म बाकीची चर्चा पार्लमेंटात जावची पडटा ज्या मनशांक पार्लमेंट चलोवंक कळत ना आणि पार्लमेंटात उलोवंक कळत ना ऑपोजिशन म्हणून त्या लोकांक खंय तरी नाटकां करपाची गरज आसा आणि ती नाटकां कितें करतले जाल्यार असले अनपार्लमेंटरी विशय घेवन ते फुडें सरतात आमचे कॉन्स्टिट्युशनान संविधानान बरयल्लें आसा की आमचे प्रेसिडेंट जावं व्हायस प्रेसिडेंट जावं प्रायम मिनिस्टर जावं हे सगळ्यांची पदां जी आसा कॉन्स्टिट्युशनली आर द हेड्स ऑफ द कंट्री आणि तो मान त्या कदेलाक दिवन आमी फुडें वचचें पडटा कॉन्स्टिट्युशनाकूय आमी चॅलेंज समज करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयच्याच अर्थान ह्या देशाक आमी जस्टीस करनात आणि तूट फूट तुकडे तुकडे गँग म्हणून तयार जाल्ली हे तुकडे तुकडे गँगाचे हे लिडर राहुल गांधी पप्पू हे म्हणपाक जे सुरू जाल्लें तो पप्पूपणा आजूय दाखयतालो आनी फुडें दाखयतालो तांचो उद्देश एकूच प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदीजीचे अगेन्स्ट कितें तरी करप आणि जे पार्लमेंटांतल्यान जे सस्पेंड जाले कित्याक कारणां खातीर जाले ते सगळें सांगून जाले आज जेन्ना आमी हो विषय फुडें व्हरता कोण तरी कल्याण बॅनर्जी खंयचो तरी TMCचो उठता वेस्ट बेंगॉलचो आनी मिमिक्री करपाक लागता अरे ह्या लोकांनी पार्लमेंट सोडून हांगा गोंया येवन तियात्रांनी काम करपाक जाय आमी तरी ताका हेल्प करतले तियात्रां हांगा एक्टींग करपाक खरी
कित्याक जे एक्टींग जे करतात ते खंयच्या वेळेस जो मेंबर ऑफ पार्लमेंटात दिसत ना आणि तो करता आसतना पप्पूजी व्हिडिओ काडटा म्हणून देश जेन्ना लिडराक पळयता आमी सुरवात कित्याक केली हमारे लीडर कैसा हो काय म्हणून एक लिडराक पळयता आसतना तो लिडर स्वता रिस्पेक्ट कमांड करपाक जाय असले कॉमेडियन समज येवंक लागले जाल्यार एखादी बॉलिवूडान जे जॉनी लिव्हराचे रोल आशिल्ले ते करपाक कोण तरी जाय जाल्यार म्हाका दिसता आज राहुल गांधीक थंय घालचो पडटलो बॉलिवूडान जॉनी लिव्हराचे सारकेले कॉमेडियनाचे रोल करपाक कित्याक ह्या हातूंतल्यान ताणें स्वता प्रायम मिनिस्टराची नाल्यार व्हायस प्रेसिडेंटाची फक्त कॉमेडी करपाक ट्राय करना ताणें पार्लमेंटाचे अनपार्लमेंटरी प्रोसिजर आज फुडें हाडिल्लो आसा आज आमी देश फुडें वता आसतना अभिमानान भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमी कार्यकर्ते एक उद्देशान आसा की 2024 येतले ते अब की बार 400 पार म्हणून आणि अब की बार 400 पार तेन्ना ही नाटकां कितली केली जाल्यार खंयच आमचे भारतीय नागरीक हे सोसून घेवचे ना हे उत्तर तांकां 24 मेळटलेंच पूण जे ताणें केलां जे निशेध करपाक आज आमी उबे रावल्या राहुल गांधीचो पुतळो हांगा जळोवपाक ताच्या खातीर आमी सगळे समर्थक आसा भारत देशात प्रधानमंत्रीचे हात घट करपाक आणि त्याच वेळार राहुल गांधीची परिस्थिती सगळ्या राज्यांनी कितें आसा सगळ्या गांवांनी कितें आसा ते दाखोवपाक जे आमी आज उबे रावल्या ते समर्थ रावन आमी सगळे बरोबर रावन संघटीत रावन एकूच उद्देशान आमी फुडें वतले आणि हे विषय फुडें वता आसतना भारताची प्रगती फुडें वता आसतना हातून असले लोकांक खंयच आमी ब्लॉकेड हाडून दिवचे ना आमी आमचे रोल खेळटले काँग्रेस ना जालीच काँग्रेस ऑलमोस्ट गेलीच तातूंत राहुल गांधी लास्ट शो तो आसता पळय तो रोल करता आसतलो ताजो निशेध आज करपाक आमी जे रावल्या तातूंत आज बाब दामू नायकान सगळें स्पश्टीकरण जें केलां ताका साथ दिता आनी आमी फुडें वता आसतना तुमचो असो सगळ्यांचो असोच सपोर्ट आसतलो अशी आशा बाळगिता आनी दोन उतरां सांगता भारतीय जनता पार्टीचा बोल बोल भारत माता की जय वंदे मातरम भारत माता की जय माझे भेटेच राहू एक दो कांग्रेस को भेजो 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 एक दो जय गरम बंदी गरम कांग्रेस सरकार बेशरम भारत माता की जय वंदे मातरम 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 पिवपाची गरज ना पिवपाची गरज ना पिवपाची गरज ना भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 पत्रकारांचे मनपूर्वक आभार प्रत्येकाचे मनपूर्वक आभार खास करून जे पत्रकार बंधू आभार मानतात सगळ्यांनी वयर साहित्य अरेंजमेंट केलेल्या वयल्या सुदाराचेर घालेला वयचे हरी हरी on the against Raul Gandhi. We believe in one, the country believes in one leader, of Prime Minister Narendra Modi. The country has progressed from 2014 and this progress can be seen throughout the world. Today the world is looking towards India and it is our part and our role as an Indian citizen to ensure that we strengthen the hands of our Prime Minister who is working tirelessly to ensure that things move rightly. Along with the Home Minister Amit Shah ji, whether it is the 370 in Jammu Kashmir or other things, I think a lot of amendments have happened which is better for the country as we progress. When we are doing all these things, in the parliament it is the role of the parliamentarians whom we elect or are elected by the Rajya Sabha to go and discuss issues which are in the interest of the nation. And when you have such unparliamentary things which are happening, as per the constitution, the president, the vice president, the prime minister hold the highest positions. And irrespective of the person, we have to respect the position that they are holding.
coming and doing a mimicry can suit a TMC MP like Kalyan Banerjee from West Bengal. But when he does this, it should have been the leader of that particular area, INDIA, to come and stop this. Instead of that, Raul Gandhi becomes a videographer, videographing and making more fun of a constitutional post, which is very unparliamentary in today's scenario. We are very clear that when INDIA came, they came with one motive. They have nothing to talk because the country is progressing. They have one motive, and that motive is to be against our Prime Minister singularly. So as the way the results have come of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, INDIA is towards END, end. And that end of INDIA can be seen, the frustrations can be seen. And these are typical comedians who have come like Raul Gandhi, whom we call Pappu, to come here and demonstrate himself in a manner which would be a clown's performance, other than getting into a role of being a leader and telling his people to stop it. Unparliamentary things, we have condemned it today by burning the effigy of Raul Gandhi, and this will continue in every state, in every area, where the message has to be very loud and clear that as we support our Prime Minister in taking the country to the next level in the Amrit Kal that we are, it is very important that we also ensure that we expose this type of people who are in the opposition for the sake of opposition, have no issues to take up for the betterment of the country, but as tukde gangs are here to split the country, which we will not allow. Ek Bharat, Shrestha Bharat, and what our Pradhan Mantri is going with, we are with him on this issue. So what about your reaction about India's COVID has increased day by day? I think what about we are debating the tourism state? As far as Goa is concerned, the Chief Minister and the Health Minister have already spoken, and whatever protocols need to be followed, I think the Health Minister and our Chief Minister, whatever they give as guidelines, every department or everybody will have to follow. So instead of making it an issue, let us handle the issue collaboratively and ensure that this scare doesn't go out to the people. See, when you're asking me these questions, you're scaring people. Is the scare there or no? Is the health department who will know, and the Chief Minister accordingly has to be briefed and they have to tell. So let us take it as it comes. As of now, no instructions have come, and it is manageable is what the whole protocol says. Because what happened, sunburn is there. So what do you like to say? I think I've just given a bite just before coming here to the media on sunburn. That is what I said. Media is giving free publicity to sunburn on a daily basis, talking about sunburn. No, I'm not talking about So I don't know why you all are hyping sunburn so much. about the COVID, sir. No. So I don't know why you all are hyping sunburn so much by asking different questions. First there was a question on whether 31st will happen. Government said it won't happen. One of your media fellows said 31st will happen. That became news. So now the NOC came out, it's a provisional NOC. Then the timing issue came. I said tourism has given from 4 to 10 p.m. Why are you all hyping इतले हायकोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे प्रोटोकॉल जे आमकां हायकोर्टा गायडा प्रमाणे जे आयिल्ले आसा तातूंत कमिटीची कॉन्स्टिट्यूट करची पडल्या ती चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज or issues like this where COVID protocols or COVID issue or scare or whatever is there, all these issues are being discussed at that particular point. The committee which has been constituted are on these issues plus the High Court order which came out. ते फॉलो करपाक प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंट सावंड बाकीचे सगळे आसा ते फॉलो करपाक तांकां ऑलरेडी ती कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या कमिटी जी सगळे इंटर डिपार्टमेंटल घेवन मिटींग घेवन आमकां दितली ताज्या प्रमाणे आमी फुडें वतले सो एज ऑफ नाव वॉट एवर परमिशन वी हॅव गिवन वन्स द कमिटी क्लियर्स ऑल दीस थिंग्स एंड दे आस्क फॉर फायनल एनओसी you all will also get clarity on what things are done, what things needed to be done. So tourism minister, as a tourism minister, how do you see this? Even the High Court has pointed out this. 3 दीस व 4 दीस पहिले आसतानाच परमिशन कोहे मेळटा आनी पयले टिकेटी हांव पळयता हाउ दिस हॅपन्स एज अ टुरिझम मिनिस्टर वॉट यू हॅव टू से आमी म्हणना तुका इंता तुम्ही पहिले समजून घ्या सनबर्नाचो विशय जो तुम्ही तो येदो व्हडलो लांबयतात ताजेर उलयतात त्या सनबर्न इज ऑल गिविंग अनवॉन्टेड पब्लिसिटी विच इज नॉट आय डोंट नो वेदर इट इज डिजर्विंग फ्रॉम युअर साइड और नो फॉर अस इट इज वन ऑफ द इवेंट्स इन द स्टेट सिंपल वेदर इट विल हैपन नेक्स्ट ईयर और नो इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क द वे इट हैज कम अप दिस ईयर टू वेर वी आर टुडे आनी टिकेट विकलो 31 तारखेच्यो रिफंड करचे पडटा ताका 31 तारखेचे आमी फाल्यां समज 30 तारखेचो 28, 29, 30 ताका परमिशन दिवना जाल्यार ताका ते रिफंड करचे पडटले सो गव्हर्मेंट हॅड नॉट डिसायडेड सो वेदर ही सेल्स टिकेट्स और डज नॉट सेल टिकेट्स टिल द टायम आय से दॅट वी आर एज टुरिझम डिपार्टमेंट द गव्हर्मेंट सेज वी आर गिविंग परमिशन ताजे टिकेट कोण घेता आनी तो विकता तांच्या भितर आमकां लागना ताका वेन्यूचो परमिशन नाशिल्लो ताका स्टेटाचो परमिशन नाशिल्लो
तो टिकेटी विकपाक लागलो. सो गृहीत धरा की ताणें समज धरला की ही वॉज एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू हॅपन आनी सो ही वॉज सेलिंग फ्रॉम 27 to the 31st. वी हॅव नॉट गिवन परमिशन ऑफ 31st. कित्याक लोकल जे आमचे आसा भाव बिजनेसमॅन आसा, धाकटे रेस्टॉरंट्स आसा, धाकटे शेक्स आसा, सगळ्यांनी धंदो करपाक जाय 31 तारखेक. एंड दॅट क्लॅरिटी हॅज बीन गिवन बाय CM ऑल्सो एंड आय हॅव गिवन एज अ टुरिझम मिनिस्टर ऑल्सो. So let us take it in a very clear manner. The government here sitting, and as per High Court guidelines, we will ensure that proper compliance of things will be done. And हांवें तुमकां पयर म्हणलां हो सन्मान जातकर जानेवारीन अनावन्स करता. कोण कोण असले इव्हेंट कोण करूंक सोदता लास्ट वीक ऑफ डिसेंबरान जानेवारीन एप्लाय करचे. देर इज नो प्रिफरन्शियल समबडी की कोण म्हणटा जावं कोण जावं कोणाचा ना. कोण बरे येतात कोण बरे आसात आनी असले इव्हेंट समज आमकां डिसेंबरान जाय पडटा. इट कॅन बी एनीबडी हू कॅन कम इवन फ्रेश अँड लूक एट इट. You will come to know when we talk post this event. सर अनेक इश्यू म्हणजे जो आगवाद म्युझियमात आतां खंय तरी अल्कोहोल सर्व करता म्हणून आपल्या प्रेसिडेंटान दाखयल्ले आसा तें तुमचें. आमी हाजेर चर्चा करून जाली, असेंब्लीन चर्चा करून जाली आनी विशय क्लियरूय दवरलो. तुमी पत्रकार भावां कडेन एकूच आसा, टुरिजमाक सर्वायव करा, हेल्प करात. असंतुष्टपणां जी उलोवन कोण चल्ले ते स्वताच्या खातीर करता कित्याक जाता हांव नो प्रॉब्लम. बट व्हेरी क्लियरली एनी प्लेस इन द कंट्री or any place in the state, wherever you go, तूं फाल्यां कुतुब मिनार गेलो जाल्यार टिकेट काडणार रे. फ्री एंट्री मेळटा. टिकेटीचेर इश्यू. पार्किंग करपाक गेलो थंय इश्यू. अरे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी स्वदेश दर्शनान समज खंय प्रॉपर्टी केल्ली आसा, स्वदेश दर्शनाच्या गायडलायना प्रमाणे आमकां ONM ऑपरेट करून वी हॅव टू मेक अ सस्टेनेबल रेव्हेन्यू मेकिंग मॉडेल आनी त्या रेव्हेन्यूंतल्यान आमी टुरिजमाचे फर्दर आमी करूंक सोदतात. सो हाजेरूय तुमकां प्रॉब्लेम म्हणजे वता थंय चर्चे खातीर समज विशय आसा. आय डोंट थिंक आय नीड टू कमेंट ऑन दीस. वेरेवर इन द वर्ल्ड यू गो, वेदर यू हॅव अ मॉन्युमेंट ऑर थिंग्स, देर आर एम्युनिटीज एंड थिंग्स वीच आर देर. आतां एवरीथींग इफ यू ऑल वॉन्ट टू डू देन तूं म्हाका एज अ मिडिया म्हाका सांगा, म्हाका 10 प्रश्न तुका आसतले वीच आय वॉन्ट टू आस्क यू. दिस इज नॉट द वे द थिंग्स रन. एज 4 parts ऑफ डेमोक्रेसी ऑर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ अस टू कॉन्ट्रिब्यूट. गोंयाक टुरिजम म्हत्वाचें. तुमी पार्टिसिपेट जावन सपोर्ट करा. कोण उलयतलो फाल्यां उलयतलो ते तुमी चर्चा मागीच लागतले. आय डोंट थिंक आय शुड बी कमेंटिंग ऑन एवरी टॉम डिक हू इज टॉकिंग ऑन दिस रिगार्ड. Ron sir, we are supporting the thing, but we just wanted to know if alcohol has been served. Sir. झाले किती क्या आन्सर सांगा. सिद्धेश आजच्या याच्यात मागची एक बाईट दे. सिद्धेश आजच्या याच्यात मागची एक बाईट दे. आजच्या याच्यात मातशी बायट आज जे पुतळो जळयला राहुल गांधीचो कित्याक आनी तुजें कशें डेमोक्रेसीन कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आसपाक जाय. आज आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जे काम देशा खातीर करता, जे फाटल्या 70 वर्सां काँग्रेसीन देशा खातीर करूं नाशिल्लें ते फाटल्या 10 वर्सां माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी करून दाखयल्लें आसा. तातूंत एम्स आसत, बाकीचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स आसत, रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट आसत, कनेक्टिविटी रोड आसत. हे सगळे हितून देशाक फुडें व्हरपाक लागून आमचे पंतप्रधान तशेंच बाकीचे खासदार हांणी खूबसो म्हत्वाचो रोल तातूंत हें केल्लो आसा. आनी ह्या तातूंतल्यान खंय तरी फक्त कोणाचें अपीजमेंट करप, कोणाक दुसऱ्या नांवा वयल्यान ताका ताळोवप आनी असली भुरगेपणां जी आसा ती फक्त काँग्रेसीच करपाक शकता. आनी म्हाका अशें दिसता की आमचे माननीय उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखडजी आनी तशेंच राज्यसभेचे अध्यक्ष हांची मिमिक्री कल्याण बॅनर्जी म्हणून हो जो TMCचो खासदार आसा ताणें संसदेच्या भायर केली प्रोटेस्ट करता तेन्ना. आनी केली ती केली, ताजे शूटिंग हें राहुल गांधीन केलें. आतां हे जी काँग्रेस जी आसा ती सोंपपाक आयिल्ली आसा आनी जेन्ना सोंपता तेन्ना असलीं नाटकां जीं आसा हे जे करता म्हणजे त्या
पोजिशन आसा त्या पोस्टाचो रिस्पेक्ट दवरिनासतना जी कामां करतात ताजो निशेध करपाक लागून आज आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आनी लिडर्स जे आसा ते जमिल्ले आनी हें सगळें करता आसतना खंय तरी आमच्या देशाच्या डेमोक्रेसीक धक्को बसतलो. आमच्या देशाच्या डेमोक्रेसीक किंवा कॉन्स्टिट्युशनान जी आमकां पदां बहाल केल्लीं आसा तांचो रिस्पेक्ट दवरप हें आमचें काम आसा आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून खासदारांचें काम आसा. जर खासदारच अशें करपाक लागले जाल्यार आमच्या संसदेची गरिमा जी आसा ती उरची ना आनी हाजें प्रत्यक्ष उदाहरण हें काँग्रेस आसा आनी ताका लागून तांचो सगळ्यांचो निशेध करता आनी हें काँग्रेसीचो अंत हो जो आसा तो चालू जाल्लो आसा 10 वर्सां पयलीं चालू जाल्लो आसा आनी ह्या इलेक्शनाक काँग्रेस ही नेस्तनाबूत जातली अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. दोतोरान आमकां सांगलां कालच्या till 12 p.m. 12 पर्यंत फक्त लग्न 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. So you are saying that Sunburn will get till 12 o'clock? I do not know till what time they will come. I only know Yeah, that. you all always, the government always comes to know late. No, I am telling you openly, the rules are till 12 midnight. And this is not my doing. These rules are there for years now. Okay, another issue is that yesterday you made a comment as far as driving is concerned. So how some political party leaders have made a commented on your statement. No. Sam Siddesh Bhagat, I don't even know who he is. He has said that I am trying to finish the religious Catholic function. He forgets that number one, I am a Catholic. Number two, if I feel any injustice is being done to us Catholics, I will fight for the Catholics. Number three, my intention of making that statement was not only to the Catholics. My intention of making that statement was, like for example, now you're going to have, on 24th you'll have Christmas dance. On 31st you'll have New Year's dance. Stand outside these dances. I basically meant to say that functions, when they are held, we citizens should know to drink responsibly. You don't drink like a fish and then go and meet an accident. If you see these days, almost every day there are accidents. The major cause of the accident is intoxication. Therefore, I again repeat what I said. Police should be nearby these dance halls, clubs, gymkhanas, and test people for alcohol. I know in Bombay, many of my friends will even hire a driver for that night because they want to go for that party and have a nice time. Why has this started? Because police have implemented the system wherein they check you, and if you are intoxicated, you are picked up and kept there for the night. They may not file a case against you, but you are definitely kept there for the night till you sober, and then you go. There are also agencies that provide you drivers today in Bombay. Let's start something like that here. Sir, there is one more issue. To me, Bisonna guy, that I am from the alcohol business, I am from the liquor business. But still I am saying, we should learn to drink responsibly. But serving alcohol in museums is right? I don't know whether it's right or wrong. Because if you go abroad, they serve alcohol in museums also. So I'm not sure what is the right thing here. Sir, there is one more issue like the Portuguese passport. Then how you will comment on that? I have no comment. Because I don't know. Because you are also holding the passport of... I don't have a passport. If I have a passport, you prove it to me. Don't make bloody stupid statements. If I have a passport, prove it to me. Because the many people, you are talking bullshit right now. I'm telling you. For example, you have said I've got a passport. Prove it. Don't talk for the sake of talking. Just because you have a camera in your hand. Prove it. You don't come with your gossip from the streets. Thank you. Thank you, sir.